काय लोक हांगासर पयलींच्यान वेपार करतात, तातूंतले कांय जाण गोंया भायले आसात। हे लोक खंयचेय आसूं पूण एखाद्या गोंयकाराक धंदो करीनसो दिसलो जाल्यार ताकाच पयले प्राधान्य मेळपाक जाय अशें थळाव्यांचें म्हणणें। मंत्री गोविंद गावडेन हे कुफुसांव सुटावे करचे अशी मागणी तांणी केल्या। पूण जे मार्केटान हांगासर शोभा वाडपाक जाय आशिल्ली थंय हांगासर चपलाकारांक बसयला आनी आमी सरपंचाक सांगलें हांगासरलें हे क्लियर कर, जे एंट्रन्स आहा ते मेन एंट्रन्स तुमी पळोवंक शकतले, एंट्रन्सा सायडीक दोनी सायडींतल्यान तेंच्यांनी बायल्यांक बसयल्ले आहा। म्हाका सांगा एंट्रन्स आसात पयलींतल्यान आनी तो वयता आसतना जेन्ना सायडीक जेन्ना कोणी रावतले तेंगेले कितें घेवपाक तेन्ना जागो उरतलो कितलो। आयज ताका आमी दामोदराक सांगलें सरपंचाक की तूं हे काडून दी, हे क्लियर कर, जाल्यार तो काडपाक तयार ना। ज्या मागीर हो जो एरिया तो रिजर्व आसूंक जाय आशिल्लो, म्हणजे कोणा खातीर बाबा गोंयकारां खातीर बसपाक तो मेन फ्रंट एंट्रन्स फ्रंट जेन्ना तो येतलो कोणी येतलो कंज्युमर येतलो घेवपाक कितें तेन्ना ताका तो फ्रंट एंट्रन्साक ताका दिसतलें येयलें तें बाबा आमचे कोण बसल्या तेजे कडल्यान घेतलें म्हणून त्या एंट्रन्साक आयज सगळ्यांक भायल्यांक घातलेलें आनी ताका जर काडपाक लायल्यार तो काडपाक तयार ना। बाकीचे सगळे पंच जे ऑलरेडी सांगता आमकां तांकां कितेंच खबर ना हे गोश्टीची। आतां चवथ्या दिसा तिसऱ्या दिसा काय चवथ्या दिसा कितें तरी हांगासर बोललेले हेणी, पूण हे पंचांक विचारले आमी आमचे कन्सर्न पंचांक हांगा गोंयकार आसा, मूळ गोंयकार आसा तांकां खंय तरी हांगा जाग्याचो अलॉटमेंट सारको वेवस्थीत मेळलो ना आनी स्थानीक जे आसा ज्यो बायलो बारीक बारीक ज्यो वेव्हार करपी तांकांय खंय तरी कंजेशन जाल्लें आसा, म्हणजे ती बाबडी भंयानूच आपल्याक खंय बसूंक मेळना हे भंयान ती फाटीं रावल्ली आसा। म्हणून खंय तरी मूळ गोंयकारांक खंय तरी जागो मेळपाक जाय आनी हे व्हडले हांगा क्रोर्स ऑफ रुपया मोडून हांगा लोकांचो पयसो म्हणजे जो ट्रायबला खातीर वापर जावपाक जाय आशिल्लो तो हांगा ट्रायबला खातीर जाल्लो ना आनी हे खंय तरी अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट असो दिसता म्हाका। ट्रायबलाचो पयसो आसलो जाल्यार तो ट्रायबलाकूच मोडपाक जाय, हे जाल्लें ना। दुसऱ्याक दिल्लो आसा। आतां सद्या म्हाका गोंयचो गांवचो आसून म्हाका जागो ना भितर आनी हे मायग्रंट्स सगळे भायर हे चपला हे आमच्या गोंयकारांक लागून कितें गांवच्या खातीर आमचे रिजर्व कितें थेयला तें आमकां खबर ना। हो हांव गोविंद गावडेक मुद्दम सांगूंक सोदता, तूं कश्टकरी समाज म्हणटा जेन्ना फक्त तुजे इलेक्शना टायमारूच हे कश्टकरी समाज आसता त्या टायमार तुवें कश्टकरी समाज म्हणटा जाल्यार कश्टकरी समाजाक हांगासर मार्केटान येदो व्हडलो मार्केट बांदला तितून बसपाक तेणें जागो दिवपाक जाय। तेन्ना हांव गेल्लो थंय तेंचे कडेन आनी जेन्ना एक पयली पावटची टिमी काडलेली बरोबर आसा तेन्ना तो आमचोच लोकलूच म्हणपाक लागलो, तो हांगासरचो न्हू कारवारचो, तो आतां मूळ हांगाच जालो असो जाला। आनी तेणी काल हांवें जेन्ना चिटी काडली आनी त्या मनशान म्हाका म्हटलें की तूं आमी पयलींचे आनी हांव नेवो म्हटलें म्हाका रायट ना, हांवें काडलें तुमकां कितें प्रॉब्लेम जालें म्हाका दिसना की तुमी हे गोंयकारां वांगडा आसा, खंय तरी तुमी चुकता की तुमी फुडें सराक हे गोंय आमी सरता पळय लोकांक तुमी हेल्प कराक अशें न्हू तुजे म्हाजे ताजे करीत जाल्यार तुमी झगडटे थंयच उरतले। बाणस्तारीच्या मार्केटात वेपार करपा वयल्यान वादावादी सुरू जाल्या। कांय जाण पयलींच्यान वेपार करतात, दुसरे वटेन नवे मार्केट बांदल्या उपरांत आतां तातूंत आपल्याकय सुवात मेळची म्हणून कांय जाण फुडें सरल्यात, होच वादाचो विशय जावन रावला। आज बाणस्तारी जो मार्केट कॉम्प्लेक्स आसा नवो बांदलेलो एसटी फंडांतल्यान ते जाग्यार आज आरजी पक्षाचे कार्यकर्ते आनी स्थानीक लोकल जे ग्राहक विक्रेते आसा तेंच्यांनी आयज मार्केट कॉम्प्लेक्सान वचून सकाळ फुडें की बोवाळ घातलो आनी तितून एक केलें की बिगर गोमंतकी जे आसा तांकां बरे जाग्यार स्थान दिलां आनी जे गोंयकार आसा तांकां सगळ्यांक भायर उडयल्या, वाऱ्यार उडयल्या, तांकां लोकलांक कोणाक स्थान दिवना असो तेंच्यांनी आरोप केल्लो आसा। मिनिस्टराचेरूय तेंच्यांनी आरोप केल्लो आसा आनी सरपंच बाब आमचो लोकप्रतिनिधी आसा तेजेरूय आरोप केल्लो आसा। ह्या संदर्भान जेन्ना आमी लोकप्रतिनिधी जो सरपंच आसा दामोदर तेजे कडेन आमी जेन्ना संपर्क सादलो आनी ह्या संदर्भान ताका विचारलें जाल्यार तेणी सांगलें की आमी लोकलांक कोणाक स्थानिकांक कोणाक भायर उडोवना तांकां वेवस्थीत जाग्यार तांकां भितर शेडीन सगळ्यांक जागो दिल्लो आसा आनी गेली 20 वर्सां आपूण काम करता तेन्ना आपूण लोकांक गोंयकारांचे खातीर काम करता तेन्ना आनी हे जे बिगर गोमंतकी म्हणटा ते हांगा गेले 20 ते 30 वर्सां पयलीं येवन रावल्ले मनीस आसा ते हांगा सेटल आसा, तांकां सगळी हे आसा आधार कार्ड बी सगळें आसा तेन्ना तांकांय जागे आसा, तांकांय पोट भरपाचें अशें तेंचें आसा की स्थानीक जे कामां आसा तांकां आमी जे लोकल आसा तांकां आमी बरेच प्रमाणान जागो दिला आनी तेंचे खातीर आमी सदांच झगडत आसा अशें सरपंचान सांगलेलें आसा। तेन्ना जो हेंच्यांनी आरोप केला तो सगळो फेक आसा। जेन्ना वस्तुनिश्ती जी कितें आसा त्या जाग्यार तुमी येवन पळोवची
अशेंय तेंचें म्हणणें आसा गोमंतक टीव्ही खातीर एकनाथ खेडेकर.